ताणें जेन्ना देवा कडेन प्रेयर केली तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की शेतां रोवप हें कुस्तार जाल्लें आहा आनी गोंयकारांचो शेताचेर मोग आनीक शेत रोवपाचेर मोग कमी जाला म्हणून शेतां पडंग उरतात. आतां रिकॉर्ड असो दाखयता की ऑलमोस्ट 20,000 हेक्टर पडंग शेती आहा गोंयांत. आतां गोंय जर अशें पडंग उरलें वो शेतां जर पावसान रोयलीं ना जाल्यार 5वें गोंय जें आमी ग्रीन गोवा म्हणटा तें केन्ना ग्रीन उरचें ना. सो आतां सरकारा कडेन कितें प्रस्ताव आहा, डबल इंजीन आसा, सगळें आहा. सो हाऊ वूड द गव्हर्मेंट डू दीस. आनी आतां तुका एल कोमो कितें निनो या. सो हाजे खातीर एटमॉस्फियरीक चेंजीस जावन खरीफ कल्टिवेशनाचेर एक सारको घात जाल्लो आहा. सो अशे परिस्थितींत म्हाका दिसता आनी ह्या दिसांनी हांव हाजेर रिसर्च करता की शेतां रोवप पसून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान करूं येता. म्हळ्यार रोबोज शेतां रोयतात, रोबोज शेतां ट्रान्सप्लांट करतात, रोबोज शेतां वीड करतात आनी रोबोज शेतां हार्वेस्ट करतात. पूण मिनिमम 50 हेक्टर जमीन जाय पडटा. हे कोरियेक, जपानाक, चायनाक बिकॉज ऑफ स्कॅर्सिटी ऑफ लेबर आनी लॅक ऑफ इंट्रस्ट इन फार्मींग जें जातालें म्हणून तांणी थंय केल्लें आहा. गोंयच्या सरकारा कडेन अशी येवजण आसा नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो सरकार हाड आमी ह्याच एजन्सीज ज्यो भायर करता तांकां हाडून गोंयांत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हाडून सगळीं शेतां गोंयची 20,000 हेक्टर शेतां आमी परती ग्रीन करपाची आमचे मनान ही येवजण. हें करपाक जाय. हें मातशें म्हारग जातलें पूण युजलेस रस्ते जे बांदतात तातूंत 2 दिसान फोंड पडटात पळय ताजे परस शेतां केल्लीं कितलीं बरीं. हें खरें गोंयकारपण. आनी हांव मागतां की हें इलेक्शन इयरान गोंयकारांनी चिंतचें सारकें आनी गोंयच्या पक्षाक आदार करचो जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतूंक शकता. गोंयकारांच्यो गरज्यो ज्यो आहा, गोंयकारांची उमेद जी आहा, ती शेत रोवपाची उमेद, शेत रोयिल्लें शेत जेवण करपाचें तें आपलें रोयिल्लें शेताचें आपूण शीत जेवतलो ही जी उमेद आहा ही भागपा खातीर आउट ऑफ द बॉक्स चिंतपाची गरज आहा. आनी गेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऑर रोबोज इन कल्टिवेशन ऑफ द बॅरन पॅडीफिल्ड्स इज द ओनली सोल्युशन. हें सरकाराचे तकलेंत म्हाका दिसता ना. आतां मेरेन ते उलयता ते ड्रोन म्हणटा तें फकत तुका सिडींग आनी तितलेंच करपाक. इट इज नॉट बियॉन्ड दॅट. बेसिकली रोबोज कॅन डू एवरीथींग वॉट अ फार्मर कॅन डू. आतां आमी जें करतात हें फटाक करून 1 मिनटान तो रोबो करपाचो हें करूं येता. फक्त आमचें फ्रॅगमेंटेड होल्डिंग्स आसा हो इश्यू जाता. कित्याक ही बांदी म्हजी, ती बांदी आनी कोणाची हो इश्यू जाता. म्हणटकर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ आनी कम्युनिटी फार्मींग बरोबर एक करून हें करूं येता. हें आमच्या मनान आहा आनी हें करूं येता. गोंयांत हें करूंक जाता. पयले वर्सा 1,000 हेक्टर घेवन लोकांनी जर बरें जाता तें पळयलें जाल्यार लोक असलो म्हाका दिसता सपोर्ट करतले.